मोगाच्यानो जपानांतल्या 15व्या शतमानांत जाल्ले घडीत हे तो एक राय आणि ताज्या लागीं एक सोबीत व्हडलें खोप आसलें सकाळींची च्या पिवंक. एक दीस ताज्या साकरान खोप हाडटना सकयल पडलें आणि तें फुटलें. भारी खंत जाली. म्हज्या मोगाचें खोप चायनातान व्हडल्या इजनेरांक आपयलें आणि तांणी समा करून पळयलें, जावंक ना. उपरांत ताणें आपल्याच जपानांतल्या कलाकारांक आपयले. ते कलाकार जमा जाले आणि इल्लेशें तांणी चर्चा केल्या उपरांत सांगाता बसून तांणी एक पेस्ट तयार केलो. भांगार, रुपें, ताजो पावडर आणि आरुशी म्हणल्यार रुखाचो पेस्ट वट्ट कालोवन तांणी तें खोप बारीकसाणेन सवकास कुडके घडसिले उपरांत तें खोप पयले जागी चड सोबीत परजळीक दिसूंक लागलें. भांगाराच्यो रुपयाच्यो जरी वळटात कशें तें खोप दिसलें. रायाक संतोष जालो आणि त्या खोपांतलें परतून तो एक दीस च्या पियेतलो. मोगाच्यानो आमचें जिवीत थोडे फावटी फुटता. मानसीक जिवीत एका तराची खिन्नता, बें, पूण कुडके जाल्लें तें खोप घट करूंक जाता. हाका म्हणटात जपानांत किन्सुगी नातर किन्सुकुरोई. शिकपाच्या जिवितांत तूं एके फावटी फेल जाताय, खोप फुटता, भियेनाका. किन्सुगी किन्सुकुरोई एक जेजू नाजाल्यार तुजें विल पॉवर अशें आसल्यार शिकपांत, आत्मीक जिणेंत, बिझनेसाच्या जिणेंत, सामाजीक जिणेंत तुवें तुजें फुटलें खोप परतून तो किन्सुगी पेस्ट सारून समा करीत. थँक्यू.